निमाणेकडेन त्या 12 आमदारांनी सुटकेचो श्वास घेतलो। 12 आमदारां आड काँग्रेस आणि मोगोपान दाखल केल्ली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान भायर आयली। देखून 12 आमदारांच्या मानेर आशिल्ली अपात्रतायेची तलवार मातशी पयस जाल्या। पण दुसऱ्या वाटेन काँग्रेस ह्या निवाड्याक सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिवपाचे तयारेंत आसा। High Court has dismissed this our petition. हे याचिकेची निमणी सुनावणी 11 फेब्रुवारीक पुराय जाली। निवाडो राखून दवरिल्लो, जाचे आड याचिका दाखल जाल्ली तातूंतल्या चडशा जाणांनी वेगवेगळ्या राजकी पक्षांच्या तिकिटीचेर तशेंच अपक्ष वेंचणूक लढयल्ली। कांय आमदारांनी जाल्यार राजीनामे दिल्यात। गोंय खंडपीठाच्या ह्या निवाड्याचो गोंया बरोबरूच हेर राज्यातय संदर्भ घेतले। देखून ह्या निवाड्याक खासा म्हत्व आसात। 2019 वर्सा काँग्रेसीच्या 10 आमदारांच्या गटान तशेंच मगोपाच्या 2 आमदारांनी भाजपात प्रवेश केल्लो। ह्या आमदारांनी घटनेच्या 10व्या परिशिष्टाचे उल्लंघन करून पक्षांतर केल्ल्याचे सांगून काँग्रेसी वटेन गिरीश जाल्यार मगोपा वटेन सुदीन ढवळीकारान 2 वेगवेगळ्यो याचिका दाखल केल्ल्यो। The 10 on the what is happening on the 10. Although we know that although the Honorable High Court has dismissed this our petition, we are confident then people of Goa are going to disqualify them on 10th of this March. ज्या तरेन डिफेक्टरांक ह्या फावटी इलेक्शना कडेन त्रास जाल्ले आसात सगळ्या जे कोणी डिफेक्शन केल्लें आसा तांकां तें पळयलें जाल्यार लोकांचो कळ कितें आसा तो कळटा। The party itself merges. If the party has merged, then it will lose its own identity. If the party itself has merged. But if you say that just 3 MLAs walked over and the other members continue, then there's no question of party merging. हो निकाल भाजपा वटेन लागिल्ल्यान फाटले वेंचणुकी प्रमाण परिस्थिती निर्माण जातली काय कितें असो प्रस्न काँग्रेसीक सतावपाक लागला। देखून ह्या निर्णयाक आव्हान दिवपाची तयारी काँग्रेसीन चलयल्ल्याची म्हायती मेळटा। गोमंतक टीव्ही खातीर परवरेच्यान मनोज आरोलकर।